नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। दिल्लीत आपाक व्हडलो धपको, नवी दिल्लीत अरविंद केजरीवालाचो पराभव, भाजपाक भोवमत। मुनकाराक न भिवपाची गरज, 2 वर्सांत 2845तले 2323 खटले निकालात, 2408 आसात पडून मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती। मुळगांवा खणी वेल्यान सुरू जाल्लो वाद अजून मिटना। 20 फेब्रुवारीक बसका जाल्या उपरांत खणी विशींचो जातलो निर्णय, तो मेरेन खण बंद, वेदांताच्या अधिकाऱ्यांचे थळाव्यांक उतर। कुंकळे पाझर खणी वाठारांत धुमाकूळ घालपी त्या रेड्याक धरलो, 2 म्हयने उपरांत लोकांक मेळी थाकाय। आनीक एक कॅश फॉर जॉब स्कॅम उक्ताडार, न्यूझीलंडात नोकरी दिता म्हणून गोंयच्या 12 जाणांक 27.73 लाखांची घाली तोपी, गुन्ह्या फाट्यान एकल्याक केल्या अटक। आणि कोळशावेल्या ग्रीन सेज कलेक्शनात जाला व्हडलो घोटाळो, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमामा सयत हेर आमदारांनी सरकाराक धरलो धारेर। आता खबरो विस्तारान। दिल्लीत विधानसभेचो निकाल जाहीर, आपाक व्हडलो धपको, भाजपाच्या परवेश वर्मान आपाच्या अरविंद केजरीवालाचो पराभव केलो। दिल्लीत आता भाजपा सत्तेर आयली। सलग 12 वर्सां दिल्लीत काँग्रेसीच्या पदरात निराशा जाल्या। मुणकारांनी बेगिनात बेगीन अर्ज करचे, सुनावणी घेवन डिसेंबर 2026 मेरेन सगळे अर्ज निकालात काडटले म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान आश्वासन दिले। मुणकार कायद्या खाला मुणकारांचे खटले निकालात काडपा खातीर खासा यंत्रणा तयार करची अशी मागणी करपी खासगी प्रस्ताव आमदार जीत आरोलकरान सभाघरात मांडिल्लो। Because the House unanimously resolves the government that the right of Munkars under the Goa Munkar Act 1975 be protected by expediting pending cases by preparing a fresh status report on such dwelling units occupied by Munkars since 1971, ensure traditional access to such residents and establish a monitoring mechanism to uphold the rights of Munkars, thus empowers them socially and economically. तशें पळोवंक वचत न्ही जाल्यार आमी बऱ्योचश्यो केसीस ह्यो सगळ्यो केसीस ह्यो टायम टू टायम सगळ्या मामलेदारांनी आनी खूब बऱ्या पद्दतीन सगळें काम करपाक लागलेले आसा। ती सगळ्यो मिनिस्टरान सगळें एक्सप्लेन केलां A to Z हाजेर। ओके, डिटेलान सगळें एक्सप्लेन केलां, तितून हांव डिटेलान वचना न्ही। एकूच तुवें जें सांगलां पळय न्ही, एक्सपडायट द पेंडिंग केसीस अपील्स आमी ऑलरेडी एक्सपडायट केल्यो। प्रिपेर द फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट ऑफ द ड्वेलिंग युनिट्स, आमी आतां जर ड्वेलिंग युनिटाचो करपाक गेले न्ही जाल्यार जातलें कितें, तूं म्हणटा तसो प्रत्येकान 4-4, 5-5 घरां बांदलेली आसा आनी हांगासर एक्ट सेज दॅट इट इज बिफोर द 1971। आतां त्या खातीर सांगलें, म्हणजे हांगासर प्रॉब्लेम कसो आहा, तेंच्यांनी जर 3 घरां बांदले आसत जाल्यार त्या भाटकारांनी तेणी 1 घरा खातीर 300 स्क्वेअर मीटर जागा दिवपाक जाय, कंपल्सरी कायद्या प्रमाणे दिवपाकूच जाय। इट इज कंपल्सरी। टेनन्सी आनी मुणकारियल मिक्स करूं नाका, हांवें ताका तेंच सांगलें। मुणकारियल इज कंप्लिटली ताका दिवपाक जाय, त्या ती वेगळो स्टेटस करप वा आतां वेगळो सर्वे करप हें तशें पळोवंक वचत जाल्यार ते खूब कटकटीचो विशय आसा। एक्ट आसा पळय न्ही तो इम्प्लिमेंट करपा खातीर सरकार सदोदीत तयार आसा। म्हाका दिसता आमी आज मुणकाराक मेसेज दिवची पडटली, भिवपाची गरज ना म्हणून। ही मेसेज मुणकारा पर्यंत वचपाक जाय, जाल्यारूच तो जे आसा पळय केसी घालपाक फुडें येतलो। आमी कोणी जर ताका सपोर्ट करपाक, अदरवायज तेजो इंट्रस्ट वेगळो आसा, ती 800 स्क्वेअर मीटर जागा हाडून बसपाचो आनी कितें, तेका आमी कांयच करूं शकना। आमकां ताका सपोर्ट करपाक जाय। 300 स्क्वेअर मीटर जागेक पंचायत एरियेन, 200 स्क्वेअर मीटर म्युनिसिपल एरियेन, तितके आमी करूं शकतले डेफिनेटली। सरकार कायदो जो आहा तो कायदो फॉलो करून इम्प्लिमेंट करपा खातीर सरकार तयार आसा आनी सरकार तितके करतले हाजो हांव तुका विश्वास दिता। इतकें सगळें कन्सिडर करून म्हाका दिसता म्हणजे हाका वेगळे आनीक लेजिस्लेशनाची गरज ना। आसा तितके म्हणजे परत परत जशे मंत्री रविबाब नायक सांगता की तुम्ही एकदा परत एकदा काढून सारखे वाचूंक जाय, फरक इतकोच आसा। अवेअरनेस आनी कितलो अवेअरनेस करतले,
हो अवेअरनेस आम्ही इतक्या मोठ्या प्रमाणात दवरला की कंटिन्युअसली आम्ही तर म्हणटा आता परत एकदा आज आयचे सगळे फाल्यां प्रेसाक वयतलेत आनी सगळे आयच्या सगळ्या आयकल्या उपरांत कोण मुणकार प्रत्येकान ठरोवपाक जाय की बाबा आपलो घर नंबर आपल्या नांवार आसा, घरातली जमीन आपल्या नांवार ना, विशेष करून तुझ्या पेडण्या तालुक्यात रावपी लोकांनी जाय जाल्यार ठरोवचें ना तेंच्यांनी एप्लाय करचें. आता उरलेली 3-3 घरां 4-4 घरां ते तेंच्यांनी ठरोवचें पडटलें. मागीर आमी टेनन्सी सोडून दितली आनी 3 घरांची जागा ते वॉटेवर तितून हांव वचना. बट मुणकारा खातीर आसलेलो कायदो इम्प्लिमेंट करपा खातीर सरकार म्हणजे सामको जलद गतीन म्हणटा तसो आमी तत्पररित्या आमी इम्प्लिमेंट करपाक तयार आसा. वा आमी अवेअरनेस जाय आसा जाल्यार आनी कसोय अवेअरनेस करचो जाल्यार सांग, वी आर रेडी टू डू द अवेअरनेस ऑल्सो. मायनिंग प्रश्नावेल्यान मुळगांवां निर्माण जाल्लो वाद अजून मिटना. ह्या प्रश्नाचेर उपाय काडपाक परत एक फावट लोकां वांगडा बसका घेतले. तो मेरेन खण बंद दवरपाचें उतर वेदांताच्या अधिकाऱ्यांनी मुळगांवच्या लोकांक दिलां. गांवचे प्रश्न सुटावे करात उपरांतूच खण सुरू करात अशी मुळगांवच्या लोकांची मागणी आसा. शुक्रारा सांजे सरपंच मानसी कवठणकर आणि पंच वांगड्यां सयत कांय लोकांनी खणीचेर वचून पळोवणी केली. खण चालू आशिल्ल्याचो दावो करून लोकांनी खणीचेर बोवाळ घालो. उपरांत कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी खणीचेर येवन तांच्यांनी लोकां वांगडा चर्चा केली. लोकां वांगडा बसका जायो मेरेन खणीचेर कसलेच कामकाज करचे नात अशें उतर दितकीच लोक शांत जाले. राती उसरा मेरेन लोक खणीचेर आशिल्ले. मजगती ह्या प्रश्नाचेर येता ते 20 फेब्रुवारीक मुळगांवां जोड बसका जातली अशी म्हायती मेळ्ळ्या. आमचे जे प्रॉब्लेम्स आहा ते सॉल्व जायना, सॉर्ट आउट जायना तो पर्यंत सगळी मायनिंग मुळगांव मायनिंग एक्टिविटीज बंद दवरले. पण हे 4-5 दीस आमकां आवाज येतालो म्हणून आमी कितें आयज विजीट करपाक गेल्ले हांगासर पळयल्यार सगळी मायनिंग एक्टिविटीज चालू आसा. प्रॉब्लेम सॉल्व जायना तो पर्यंत आमी कसलीच एक्टिविटीज मायनिंगची करचे ना म्हणून सांगलेले. पण आयज हेंच्यांनी चालू केल्ली आहा मायनिंग. हेचो सीएमांनी दखल घेवची, डेप्युटी कलेक्टरांनी दखल घेवची आनी हांव स्पेशली पोलीस स्टेशन PIक रिक्वेस्ट करता की हेंचेर तुमी दखल घेवची, जेणे करून आमी जर कायदो हातीन घेतलो जाल्यार फाल्यां तुमी आमकां भितर उडयतले. पण आमी भितर पडपाक भियेना आनी बेलूय घेवचे ना म्हणून आमी पयलींच देवळान सांगलेलें आसा. गेल्या दोन आयतारा पयलीं आमी हांगासर येवन मायन बंद केलेली आनी तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लें की जो पर्यंत तुमचे इश्यूज डिमांड जे कितें आसा ते सॉर्ट आउट जावचे ना तो पर्यंत आमी हांगासर तुमच्या मुळगांवान मायन सुरू करचे ना अशें तेंच्यांनी सांगलेलें. पूण गेले 8 दीस अशें दिसून येता की हांगासर तेंच्यांनी 8 दीस जाले काम सुरू केल्लेलें आसा. तेका लागून आमचो थोडे भुरग्यांनी पयले आनी अशें आमी सगळे जाण अशें येवन हांगासर आतां मायन बंद केलेली आहा. थोड्यो गाडयो बिडयो आहा त्यो आमी बंद केलेल्यो आहा. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. कुंकळे पासरखंड वाठारांत धुमाकूळ घाल्ले रेड्याक निमण्यात धरलो. पूण ह्या रेड्यान सुमार 12 जाणांक जखमी केले. 2 म्हयन्या उपरांत थळाव्या लोकांक थाकाय मेळ्ळी. कुंकळे पाजरखंड वाठारांत फाटल्या 2 म्हयन्याच्यान एक रेडो धुमाकूळ घालतालो. गांवांतल्या बायलांक घरांतल्यान भायर सरपाक दिनासलो. गांवांतल्या दर एका मनशाची फाट तो घेतालो. हाका बेजारून 2 म्हयने जाले हे लोक पालिकेक कागाळी करून थकले. कसलेच हालचाली जावंक नाशिल्ल्यान एकल्याचो बळी लेगीत ह्या रेड्यान घेतलो. ताच्या उपरांत आतां संबंदीत खात्याक जाग येवन तांणी ह्या रेड्याक निमणे धरलो. कोणी तुमकां आपयले हांगा? आमकां पयले करी बाबा ना रेड्या त्या मनशा मला त्या रेड्या दोन दिला. हांव रियाज फिलेरी जोहाजीन आम दोन दिला रेड्या. किती त्रास जाले तुमकां? बरे त्रास जाले आमकां. आमच्या पण पेरणी त्रास खाले. जायतो कास्ती काळा आम्ही कास्ती काळा आमच्या पयलो जायतो चालू येन भुरगे उपास वाड्यान काम केला रेड्या करपाक. जायतो कास्ती काळा तेंकाय वालोरच आमकांय वालोर पयला ते बरें करून पोलिसांक थँक्यू पोलिसांक थँक्यू बरे भाशेन केलो म्हणून दिल्या तो आनी कोणाक मारीत आलो न्हू. सगळ्यांत चड थँक्यू तुमकां बाबा. करी बाबा. तेका आमगेलो 1 म्हयनो जालो तो आमकां सतायतालो आनी काल तेणी एक मनशाक आमगेलो सारको सामको उडयलो आनी कालच्यान ते आमगेले एनिमल्स हेजे सगळे येवन तेका धरपाक ट्राय केल्ले पूण कांयच जालो ना. आज परतून आमी तीच ट्राय केली तेका धरपाक. सगळो गांवचो लोक येवन आनी आमचो पुलीस येयले आनी आमगेले एनिमल्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येयले आनी सगळे मेळोन तेका मागीर बाणावलेचे लोक स्पेशल आमगेले बाणावलेचे मनीस येयले सारखे एक्सपिरियन्स ते एका करपी आनी तेमी येवन तेका असो धरला पळय तेका न्हू सारको जिवाचो असा परवा कोण आसतना इतले खंय करून तेमी तेका धरला आनी तांकां मातसो इंजर्ड जाले ते मातशे मार लागून करून तरी आसतना तेमी सोडोना तेका
पूण तेमी आपल्या कापस्ताद करून ताका धरून दाखयलोच आनी आयज तेमी इतले बरे आमच्या गांवांत सगळ्यांक बरे उमेद दिली आमकां तेमी केले ते हेल्प आनी आमकां सगळ्यांक बरें दिसलें इतलें सगळें आमकां हेल्प केलें आनी आमगे तसोच आमगे रमेशान बसून आमकां 8 ते 2 दीस फाटीं लागून जाम तेणी जायते हेल्प केले आनी हे करपाक तेणी जायतो फोर्स मारलो आनी तेणी हे करून काम करून गेले आनी आयज आमी सगळो गांव सुशेग जालो आयज आमकां बरें दिसलें सगळें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत आनीक एक कॅश फॉर जॉब स्कॅम उक्ताडार आयला. न्यूझीलंडात नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन गोंयच्या 12 जाणांक सुमार 27.73 लाखांची तोपी घाल्या. ह्या प्रकरणात गुन्यांव फाटल्यान डॉक्टर मीना गोप्पा हिका अटक केल्ली आसा. फुडलो तपास सुरू आसा. जॉब ऑफर आहा म्हणून 2 लाख बी पडटले म्हणून आनी म्हयन्या 80,000 सॅलरी आसतली म्हणून. सो तेणें म्हाका म्हाजे टोटल तेणें 1.80 लाख तेणें येले आनी तेणें म्हाका येलो सुद्दां बारेन तेज्या वांगडा 5 दीस आसलो आमी रुमानूच बॉन आहले 5 दीस. सो आमकां कोणाचेर कॉन्टेक्ट करून तेणें म्हाका लावंक नासलें जेन्ना मेरेन काम मेळना म्हणून. सो म्हाज्या भावा थ्रू कोणाक फ्रेंडाक तेणें कॉल केलो. म्हाजो भावाचो एकटो फ्रेंड आहलो थिंगा. सो तेणी म्हाका हेल्प केलो म्हजी टिकेट काडली आनी तो म्हणूंक लागलो की हो मनीस धोड लागना तूं इंडिया हांव तुका सेफ पावयता म्हणून. तेणें म्हाजी टिकेट काडली आनी तेणें म्हाका इंडिया सेफ पावयलो आनी हांवें ताका सांगलें हांव तुजी इंडिया वचून कंप्लेन करता. सो तो म्हणूंक लागलो की तूं म्हाजी कंप्लेन करता जाल्यार हांव तुजेर कंप्लेन करता की तूं म्हाका बारेन घेवन येयला आनी म्हाका हांगा एकटो सोडून तूं इंडिया पावला म्हणून. सो ते भिरांचेर हांवें म्हाजी फॅमिलीक विचारलें. सो फॅमिली म्हणूंक लागली आमकां ते पयशे कांय नाका तूं हांगा सुशेगाद पावलो तेच आमकां व्हडलें तूं कंप्लेन बी दिनाका. सो म्हाका आतां 2-3 वीक पयलीं म्हाज्या फ्रेंडा थ्रू जॅक्सन नांव म्हणटा तो हांव ग्रुपार एड जालो आनी म्हाका मागीर कळलें की म्हाजे व्हडले विक्टम आनीक 16-17 जाण आहा. सो तेंच्या थ्रू म्हाका मातशी हिम्मत येयली. सो आमी सगल्यांनी हांवें काडून सालिगांव पुलीस स्टेशनान तेजी कंप्लेन दिला. माझ्या फ्रेंडाच्या थ्रू म्हाका अरबीन मेळ्ळो. तेणे म्हाजे कडेन पयशे घेतले मिन्स म्हणपा लागलो बेरीन भायर वेकन्सी आसा टोयोटा शोरुमान सेल्सान आनी तुका म्हणपा सेल्स कन्सल्टंटाची वेकन्सी आसा. सो म्हणपा तुका स्टार्टींग 80,000 पे करपा पडटले. हांवें ओके 80,000 जाल्यार ओके आसा म्हणून सांगलें आनी हांवें स्टार्टींग 80,000 पे केले. मागीर म्हणपा लागलो कितें आपल्याक टिकेटीचे हेजे तेजे पयशे म्हण सांगपा लागलो आनी 1,51,000 घेतले तेणें म्हाजे कडेन. आनी मागीर तेका सांगलें तूं मागीर आतां काम करपा आसल्यार कर ना जाल्यार हांवें पयशे रिटर्न दी अशें म्हणून नाका. मागीर म्हाका ब्लॉक केलो म्हणटकीर मागीर हांव कितें करतलें ब्लॉक केलो मेळत ना कांयच. मागीर तेणें म्हाका एक फेक टिकेट धाडलेली त्या टिकेटी थ्रू मागीर ताका हांवें सोदलें. मागीर 2,15,000 समथींग तेणें हें केलां. सो आमगे ट्रान्जॅक्शन तेका आसा आनी थोडी तेणें UPI धाडले आसा. म्हळ्यार आमचे कडेन आसा आमची रिकॉर्डान आसा की वॉट्सॅपार सुद्दां आसा आमचे कडेन की तेणें UPI धाडल्या ते आमी ट्रान्जॅक्शन केलां तेका स्क्रीनशॉट धाडल्या ते सगळें आसा आमचे कडेन. तेणी आमकां प्रॉमीस केलें की आपूण न्यूझीलंड तुका व्हरता म्हणून जॉब हितून. आनी तेणी कितें जालें आमकां म्हणजे म्हाका सेल्स एक्सपिरियन्स आसा. तेणी कितें म्हटलें सेल्स एक्सपिरियन्सान तुका आपूण तुजें सर्टिफिकेट बीन सगळें दी डॉक्युमेंट बीन सगळें दी आनी हांवें ताका कितें केलें दिलें. पयलीं तेणी कितें म्हटलें की आपूण आपले ते फ्रेंड एजंट कोण ते आपले फ्रेंड. सो आमकां अमावंट म्हणपा लागले की पयलीं तुका 4 लाख भरचे पडटले अशें. तेज्या मागीर लॉकडावन जालें म्हणपा लागले ना फूल अमावंट भरचो पडटलो म्हणपा लागले 6 लाख म्हणपा लागले. तेज्या मागीर म्हणपा लागले ते आतां तुका एम्बसीन इंटरव्यू आसतलो सो ते इंटरव्यूक म्हणपा लागले 2 लाख लागता म्हणपा लागले. आमी कितें केलें आतां हांगा भरिना जाल्यार ते पयशे गेले म्हणून आमी कितें केलें पयशे ताका दिले 2 लाख. सो तेज्या मागीर ते म्हणपा लागले तुका एक एजंटा कडसून फोन येतालो म्हणपा लागले कुरियरा थ्रू. सो तुका कुरियर तुजे हार्ड कॉपीज कितें आहा ऑफर लेटर बीन सगळें तितून येतलें म्हणपा लागले. सो आमी कितें केलें बरें म्हटलें ते कुरियराकूय वयल्यान आमी 7,250 पे केले. तो कुरियरूय फ्रॉड गेलो. तेज्या मागीर तेज्या भावान म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो की मीना आपली भयण आनी ते तुमच्या वांगडा फ्रॉड करता अशें करून आमी खूब जाणां भुरगीं वांगडा मेवळी. सो आतां कितें जालां की काल आमी केस रजिस्टर केल्ली पळय ती आयज तेजी केस रजिस्टर जाला आनी आयज ताका हाडून आमी हांगा दवरला. तेजी केस म्हणजे रजिस्टर जाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कोळशाची येरादारी करपी कंपन्यांकडल्यान 50% हरीत कर वसूल केला. आता मेरेन 297 कोटी रुपयांचो कर वसूल केला. सर्वोच्च न्यायालयातल्या खटल्याचो निकाल जाले उपरांत आमी 100% कर वसूल करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमान प्रश्न मांडिल्लो. गोंयांतल्या कोळशावेल्या हरीत कर वसुलीत व्हडलो घोटाळो जाला असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा हांणी केला. जिंदाल JSW आनी अदानी सारकिल्ल्या कंपन्यांनी हो कर भरूंक ना असोय आरोप युरीन केला. स्पीकर सर हे आणि एक हे कलेक्शन पहिले प्रश्न विचार सर राव रे माझी सुसेगाद रे कलेक्शन फिगर्स आर नॉट क्रॉस चेक विथ द डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स. दिस इज द रिप्लाय. आता आयचो प्रश्न तुजो मुगेलो हा 1B हेजेर हांवें स्पेसिफिकली विचारलें पेंडींग ड्यूज कितें
असेसमेंट केला काय कितें डिमांड नोटीस तुम्ही या कंपनीक या क्रोनी कॅपिटलिस्टीक अदानी जिंदाल हांकां तुम्ही धाडाय काय कितें अँड वॉट इज द पेंडींग रिसिवेबल्स स्पीकर सर म्हाका आय वूड लायक टू ड्रॉ द अटेन्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर लुक एट एनेक्शर ए आता एनेक्शर ए चेर डिमांड धाडाय काय मग हेजे कांय डिटेल्स आर नॉट प्रोवायडेड assessment is not done regularly and in some cases reason म्हणजे जात ते भाशेन तांकां हेडोयले the time for pendency government has not provided आता मुगेलो first supplementary हे सगळें चोयल्यार I want to know from the honorable chief minister what are the pending dues of these companies as per your record what is the reason for not cross checking with your double engine sarkar that is there with MPT and why did your department rely on Xerox copies? सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण कोळशाची येरादारी करपी कंपन्यांकडल्यान 50% हरित कर वसूल केला. आता मेरेन 297 कोटी रुपयांचो कर वसूल केला. सर्वोच्च न्यायालयातल्या खटल्यांचो निकाल जाले उपरांत आम्ही 100% कर वसूल करतले अशी जाप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान युरी आलेमावाक दिली. हे मॅटर हाय कोर्टाच्या उपरांत सुप्रीम कोर्टात जे चॅलेंज केले पळय न्हू ते सुप्रीम कोर्टात ऑर्डर दिला परत एकदा सांगता हे मॅटर पयलीं जे डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी अँड एनवायरमेंट हांणी नोटिफायड केल्लो गोवा ग्रीन सेस अँड प्रोडक्शन ऑफ द सबस्टन्स कॉजिंग द पोल्युशन ग्रीन सेस ऍक्ट इन 2013 स्पीकर सर डबल इंजिन सरकारांतल्या गोंय सरकारानूच हो ऍक्ट जो नोटिफाय केला हो दुसरो ऍक्ट नोटिफाय केल्लो गुजरातान हेजे गुजरात हायकोर्टान हेजेर स्टे हाडली आणि त्याच्या उपरांत गोवा हायकोर्टातूय हाडल्या उपरांत हेजे सुप्रीम कोर्टात गेले बाकी एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन आता म्हाका उलोवनी स्पीकर सर ताज्या उपरांत म्हणजे फायनान्शियल इयर फ्रॉम द 2013-14 टू फायनान्शियल इयर 23-24 हाज्या पर्यंत आतां पर्यंत एप्रॉक्सिमेटली म्हणजे जवळपास ड्यू ग्रीन सेस ड्यूज डिमांड कलेक्टेड इज 297 crores 94 lakhs 91,000 हो कलेक्टेड आसात ड्यू ग्रीन सेस ड्यूज पेड इज 237 crores 70 lakhs 67 आणि बॅलन्स जो आसा पळय तो 98 crores बॅलन्स आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यातल्या कोकण रेल्वे मार्गाचेर कोळशाची येरादारी केन्नाच जावची ना मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत आश्वासन दिलें रेल्वे स्टेशनाक कसलीच हरकत आसल्यार ती लेखी दिवची आमी ते केंद्र सरकारा कडेन धाडटले अशें मुख्यमंत्री उलयलो. केंद्रान गोंयांत 3 नवी रेल्वे स्टेशनां मंजूर केल्यात हे विशया वेल्यान वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. Attention of the House is drawn as regard to Sanjay Aryal in Valley constituency and Nivra in Sant Andre constituency. Over the recent announcement by central government that 3 new railway stations will be set up in Goa at Maim, Sanjay Aryal and Nivra. There are already nearby railway stations and hence there is no need for such facilities for passengers. Hence the villagers are speculating that these stations are being set up to handle coal and other polluting materials and these areas may also be supplemented with port connection, thereby spelling doom for the residents and farmers. Goa government is requested to discuss the matter with Konkan Railway Corporation and central government and provide sufficient information about this decision. This proposed project should not be given any license, permissions, approval unless the concerns are addressed by the authorities and all stakeholders are taken into confidence. परत एकदा सांगता स्पीकर सर हांवें फक्त एकूच मिनिट स्पीकर सर हांवें इतकोच उल्लेख केला गोंयांत कोकण रेल्वे सुरू जाली तेन्ना गोंयांत कोकण रेल्वेक विरोध तेन्नाय करताले आतां हांव परत एकदा फ्लोर ऑफ द हावस सांगता की कोंकण रेल्वेच्या रुटाचेर खंयसरूच कोळसो केन्नाच येवचो ना कोंकण रेल्वेच्या रुटाचेर हे हांव सामकें ओके त्या खातीर 3 स्टेशनां जी तेंच्यांनी आमकां प्रत्येक कडेन खंयच्याय स्टेटींत स्टेशन येता म्हणटा ते वेलकम करतात. आता ही 3 स्टेशनां तेंच्यांनी विरोध केला आसत व कित्याक विरोध केला तेंच्यांनी आपले रायटिंगान कळोवचें. ओके सगळो प्रॉपर स्टडी जाल्या उपरांत आमी सेंटराक जे आहा पळय ते कळयता बट मयाचें स्टेशन जें आहा पळय न्हू तें आमी वेलकम करता. मयान बिचोले तालुक्यांत आमचें स्टेशन जावपाक जाय हें तरी आमचें मत आसा. ओके हें जावपाकूच जाय बिचोले तालुक्यांत. ते 2 स्टेशनाचे हाजेर कन्सर्न रिपोर्ट जो आहा तो रिपोर्ट हांव करपाक लायता आनी ताज्या उपरांत तेचो व्ह्यू घेवपाक लायता. ओके स्पीकर सर थँक्यू.
मडकयची फेरी बोट पयलींच रिप्लेस केल्या. रायबंदर फेरी पॉयंट फुडल्या 15 दिसांनी तयार जातलो. तशेंच 2 नव्यो रोरो फेरी हाडटले अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. तशेंच फेरी आनी पुराभिलेख खात्यान कर्मचाऱ्यांचो उणाव आसा. देखून बेगोबेग नवे कर्मचारी भरती करतले. सौर बोटींग खातीर निविदा काडिल्ली, मात कोणूच ही निविदा घेवंक नाशिल्ल्यान परतून एक फावट निविदा काडटले अशें मंत्री फळदेसाय हांणी ह्या वेळार सांगलें. फेरी रिप्लेस जाल्ली आसा पयर हें जाल्लें न्हू इमिडिएटली ताजी रिप्लेस जाल्ली आसा. तें काल मेरेन जावं नाशिल्लें, आयज जाली ती. आय जस्ट फायंड आउट. ओके, दुसरी खबर म्हणटा ती रिबांदारी तशेंच तो रॅम्प कितें रिपेर घेतलेलो आसा. हय. सो थिंगा मागीर ते केन्ना रेडी जातले? जातलो विदीन 15 days तो रॅम्प रेडी जातलो. आमकां रोरो फेरीज ती लावपा खातीर एक रॅम्पाक मातशें हें आसा तो तयार करपा खातीर. केन्ना व्हडली घर बांदता तेन्ना मातशें अकोमोडेट जावचें पडटा. सो हें व्हडलें घर बांदतालें. व्हडले आतां रोरो फेरी येता तेन्ना सगळ्या सुविधा निर्माण जातली. त्या खातीर थोडोसो रॅम्पाचो जागो तो जागो ह्या रॅम्पान भितर घेवन व्हडलो रॅम्प जातलो. सो जेणे जशें ताणें म्हटलां की मडकय पळय कितें ती फेरी कश्यो न्यो फेरी बा कितें मागल्या तुमी कितें अजुनूय कितल्योच आसा? आमी कन्वेन्शनल फेरीज आसा, दोज आर बीइंग रिप्लेस्ड विथ रोरो फेरीज आनी इमिडिएटली रोरो फेरीज जातकच आमच्यो फेरीज फ्री जातल्यो. रायट अवे आमचे कडेन शॉर्टेज ऑफ फेरीज न्ही, फेरीज आसात त्यो पण शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आसा. कळ्ळें न्ही, एक स्टाफ आसा पळय न्ही, सेलर्स बी आसा ते हांगा आसा. सो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रुटींग. वी डोंट गेट परमिशन फॉर अपॉइंटींग स्टाफ. म्हणजे ह्यो रोरो फेरीज येतकच इवॅल्युएट जातले. चड मोठ्या प्रमाणान स्टाफ नासतना रोरो फेरीज आसतले. तातूंत भितर आमकां ह्या 4 फेरीचो एक रोरो फेरी घेतलो. पूण कितल्यो रोरो फेरीज घालता? 2 रोरो फेरी घेतल्यो तातूंतल्यान स्पॅर जातल्यो त्यो 6-7 फेरीज एक्स्ट्रा येतल्यो आमकां. त्यो मागीर आमी हातूंत भितर मडकय घालतले तुमी रोरो फेरी मागीर फुडें ह्यो घालतात त्यो मागीर एडिशनल मडकय मेळटल्यो. ह्या मार्गाचेर चलपी फेरीज फ्री जातल्यो. एडिशनल ते थंय घालतले. हें मागीर केन्ना हें सोलर बोटचें कितें जालें? सोलर बोट आमी एक फावटी टेंडर काडलो पण टेंडराक कोण पार्टिसिपेट जालना. परत एक फावटी टेंडर काडटले. इट वील बी यूज फॉर टुरिझम पर्पज बिकॉज वी ट्रायड इट यूजिंग फॉर पॅसेंजर्स बट फॉर 2-3 months we didn't get a good response. It's because of that we are shifting it in order to collect revenue for the government because it is unused असलं जर जाय जाल्यार ती ताजे हें जायना, मेंटेनन्स जायना. सो वी वील हँड इट ओवर. कार्यामड्डी बिबकेगळा वाठारांतल्या थळाव्यां सयत नगरसेवक बाळकृष्ण होडरकर हांणी सुरू आशिल्ल्या रस्तो रुंदीकरण प्रकल्पाक पुरायपणान विरोध केला. हो प्रकल्प बंद करूंक ना जाल्यार कायदेशीर कारवाय करतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी ह्या वेळार दिली. आपल्या प्रॉपर्टी भितर मशीन घालप. जेन्ना इन्क्वायरी केली तेन्ना कळ्ळें की हांकां प्रत्येकाक एक डिफरंट गोष्टी म्हणटा त्यो गोष्टी सांगल्यात. थोड्यांक सांगलां की पायपलायन घालता, थोड्यांक सांगलां की हांगा 4 lane रोड वायडनींग करता आनी प्रत्येकाक सांगलां की आपूण तुजें कंपाउंड मोडटा तें कंपाउंड बांदून दिता. कोणाक आनी कितें आसा प्रत्येकाक डिफरंट स्टोरी सांगल्या. मेन जर तर पळोवपाक गेले जाल्यार कसलोय जर प्रोजेक्ट करता, प्रोजेक्ट स्टार्ट करचे पयलीं ते लोक पळय जे कोण अफेक्टेड आसा त्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. सगळे पेपर हाडून लोकां मुखार दवरून लोकां कडेन उलोवपाक जाय, तांकां सांगपाक जाय की दीस इज वॉट आय एम प्लॅनिंग. हे जर तर त्या लोकांक नाका, कित्याक लोकांची प्रॉपर्टी वता. बाकी कडेन रस्त्यार कोणी कितें करता जाल्यार कोण विचारना जाल्यार वेगळी गोश्ट, ताका फरक पडना. जेन्ना प्रॉपर्टीन कोणाचें वता, प्रत्येकाक इतली वर्साची प्रॉपर्टी ती आमी जन्म बसून नाशिल्ले. ही झाडां आसा ती इतली वर्साची झाडां, तांची घरां इतली वर्साची घरां आसा तेन्ना आमी जावं बसून नाशिल्ले. हांगा इतले आमदार जावन गेले, खंयच्याच आमदाराक हो रोड वायडनींग करपाचो गरज पडली ना. पूण हाका आतां इतली गरज पडली. पूण हो सगळो जो प्रोसिजर आसा लोकांक सांगून डिटेल सगळें सांगून करपाचो तो कांयच केलो ना. डायरेक्ट टेंडर काडला. आमी परतून आतां डिसायड केलां की एवरी 8 days or 10 days आमी मेळटले. कितें डेव्हलपमेंट जाता ते प्रत्येकाक एकमेकाक शेअर करपाचो. आनी सपोज जर तो आयकना जाल्यार वी ऑल आर रेडी आनी आय एम रेडी टू सपोर्ट देम टू गो टू कोर्ट. खंयच्याय जर तर परिस्थिती आयली जाल्यार आय वील बी ऑलवेज विथ देम. फॉरगेट पॉलिटिक्स, आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स. खंयच्याय हातून जर गरज हे जाली आय विल बी देअर विथ देम टील दीस इश्यू गेट्स ओवर. सगळें गांवां गेली हांव घरां भितर आसता, सदां आसता, पूण मार्किंग कोण वयताय कितकोन वयताय म्हाका सांगनाय. ती प्रॉपर्टी कोण आमकां कोणागे आजान दिलना ना, कोण दिलना. आमगे आजान घेयलो ती ही आमकां देण्या मेळना. तूं मुगे प्रॉपर्टी एक्वायर कोताय भितर येताय मार्किंग कोता जाल्यार म्हाका सांगाय. तुम JCB येताय म्हाका सांगनासोन घेताय. मागीर कितें कोणाय ती एक नोटीस ना, कांय ना. कोण येयन सांगना नाल्यार आमगे ऑनरेबल आमगे रिस्पेक्टेड MLA आहा तोय येयना. तो एकल्या घरां वयता. हांव कितें म्हणटा सगळे एकट्यान आपल्यान उलय. तूं मुगे येता मुगे काल पायप मोडलें, नळ ना, उदक ना म्हाका सगळें हांवें कितें करपाचें. फातरी काडलें थिंग मुखार दोन सोंपे आलो ते मोडून उडयले.
पूण म्हाका सांगपाक न्हू तूं मुगे प्रॉपर्टी बुलडोजर घाता जाल्यार घराचं आता more than 100 years before it was acquired. Okay, and Amgya view, like as he says, is not sure as to what he's saying, whether it is like, road widening, what amount of pipeline. We want one proper answer, whatever, and irrespective of whatever amka naka. आमचे घर इतलो वर्सांची ते आमचे प्रॉपर्टी डॅमेज करून तूं आतां थिंग हे करपाक पळय रोड सारकी कराय. देर आर सो मेनी एक्सिडंट्स लायक हिंगा थिंगा इशी पूण हुंय रोड पळय इतलो पाड जाले सगळे. सो वी वॉन्ट दॅट थिंग, बट आमगे एक डिसिजन, वी डोंट वॉन्ट दिस. रानटी जनावरां शेताची नाशाडी करीत असता मात शेतकरी आधार निधी येवजणे अंतर्गत शेतकऱ्यांक वर्सांतल्यान 21 फावट लुकसाण भरपाय दितात. बिलांचेर खाते वेळार प्रक्रिया करिनात देखून शेतकारांक वेळार लुकसाण भरपाय मेळना. तेन्ना हो प्रश्न संबंदीत खात्यान बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी आमदार दिव्या राणी हांणी केल्लो. उपरांत ही समस्या बेगोबेग सुटावी करपाचें आश्वासन कृषी मंत्री रवी नायक हांणी दिलें. To the crop damage by wild animals. I raised the seriousness of this issue during every session, and that the compensation paid to the farmers under Shetkari Aadhar Nidhi scheme is only once a year, although the damage to the crops is throughout the year. This is because the bills submitted for payments are not processed in time by the department, and fresh bills submitted by the farmers are not processed till such time the earlier bills are paid. The delay in processing the bills is the problem that needs to be addressed immediately. खुबशीं माकडां बाकी जनावर लागता म्हूण तेंची बी काळजी घेवपाची आसा आनी हे जे आसा हे पिकावळ जी आसा ताकाय सांबाळपाची ती आमी आमच्या डिपार्टमेंटान ऑलरेडी सांगलें आसा आनी तुगेले रिक्वेस्ट आमी तांकां कळयता आनी आमी तेजेर लक्ष घालता. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो.